ग्रामपंचायती लोकशाहीचे पहिले पावल. पंचायती गृहीत धरू नकात व किकोत करू नकात. पंचायतीची ताकद मतीत घेत या उतरांनी सरकाराक उजरावून काढतानाच चिंचणी पंचायतीन म्हादयक पूरक असो ठराव घेतला. म्हादय बचाव झुजात देविल्ली ही पहिली पंचायत, तीवूय दक्षिणेतली. केंद्र सरकारान कर्नाटक सरकाराक दिल्ली DPRची मान्यताय बेगोबेग फाटी घेवची. गोंय सरकारान म्हादय वयले बांद, बनारे आणि हेर साधन सुविधांची खरसाणीन तपासणी करची. खंयचीच परिस्थितीत गोंय त्रासात पडचे ना हे खातीर कायदेशीर पावलां जाता तितली बेगिना उखलची. देवसा सालसेत पंचायतीन थाराव घेतला. 2 दीस पयले म्हादया जो इश्यू जालो की गव्हर्मेंटान DPR अप्रूव्ह केलो. सो म्हादय म्हणटा इज क्लोज टू एवरी गोवन्स हार्ट. ते नॉर्थ जावं साउथ जावं. सो तेका लागून आमी डिसिजन घेतले हेचेर एक आमचे रेझोल्युशन घेवन निशेध मारपाक. सो काल आमची जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी रेझोल्युशन मांडपाक. सो रेझोल्युशन आमगेले फ्रँक वेगासन मेंबरान मांडिले आनी सगळे बॉडी मेंबरान ते सपोर्ट केले. इट वॉज 11-0. काल गव्हर्मेंटान बी अपील केले सगळ्या पंचायतीन घेच म्हणून. तो पंचायत सदांच रेझोल्युशन घेता सगळे इश्यूवांचेर. पयर फाटीं जेटीचेर घेतले, बिल्डिंग रुल्साचे घेतले, CRचे, पूण सरकार आमकां आयकता ना तो प्रश्न आहा. जाय तेन्ना पंचायती दवरपाची आनी नाका तेन्ना सोडपाची हें जावपा जायना. सरकारान सदांच पंचायत फर्स्ट स्टेप ऑफ डेमोक्रेसी तेका रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. सगळे मेंबर्स आहात तेका लोक इलेक्ट करून हाडटा. फर्स्ट स्टेप पंचायत जाले, मागीर जिल्हा जाले, MLA जाले, तर सगळे तरी सरकारान बाराबर सगळे ऑर्गनायझेशन एकवटान गेले तर म्हाका दिसता आमची स्टेट कितली बरी जावपा ना. खंयची लोकल बॉडी जेन्ना कितें अपोज करता ते सरकाराक ड्युटी आसपा एक कान दिवपा आयकपाक. आमी लेटर पासून केल्यार आमी केन्नाय रिप्लाय येना. सो पयली सिस्टम आसताली रिप्लाय पण येताली, आतां रिप्लाय येना. इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड. हेच जावपा जायना. म्हादय आमची आवय, म्हादय आमची जीवनदायिनी ही उतरां राज्यकर्त्यांनी आणि हेर राजकारण्यांनी वापरून झरयली. सत्ताधारी झेमल्यात, विरोधक आत्ता जागे जाल्यात. थेट संबंध नासूनय दक्षिणेच्यो पंचायती पेटून उठल्यात. हेवूय तितलेच महत्वाचे. ऐकात चिंचणीकारांक. म्हादय इश्यू जो आख्ख्या आमचे गोंयचे स्टेटीक लागतलो हेचे फुडें आनी आमले ते जनरेशनाचे चिंतून आज गव्हर्मेंटान चिंतूं जाय आनी हेच आमी म्हादयाचेर आमी एक रेझोल्युशन केलें आहे. आय थिंक वी आर द फर्स्ट पंचायत इन गोवा टेकन द रेझोल्युशन एंड आय थँक ऑल द मेंबर्स who stood with this resolution in the interest of our state. So म्हाका दिसता जेन्ना सरकारान एक कॉल दिला म्हणजे सगळ्या पंचायत बॉडीन रेझोल्युशन घेवपाक एक आटीन बस जाता. कित्याक सरकारा लोकल बॉडी जे ग्रास रूट लेवल म्हणटाय ते आज पंच जे इलेक्ट जाताय ते लोकांक फेस करूंक पडटा. सरकार कसले ऑर्डर हाडा, कायदे हाडा आनी बुलडोज करता. कन्सिडर देखून कोना जे ग्राम सभा देखून रेझोल्युशन मांडटाय ती कन्सिडर करनाय पूण बुलडोज करताय. पूण आज सरकार दिसले तांकां आज फूल मेजॉरिटी आहा. आपच्यानी कितें करूं जात म्हूण आज तांकां दाखोवन दिला तेंगे पावर खंय आहा तो. तेणें आज गोंय विकूंक काडला. हेजेर आमी आज निशेध मारला. आनी जे कर्नाटका तेणें DPR दिला डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो विथड्रॉ करपाक सेंट्रलान. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमी जेन्ना प्रायम मिनिस्टराक HMO आनी वॉटर कमिशन हांकां आमी लेटर जल शक्ती मिनिस्ट्री तांकांय लेटर केले आनी CMाकूय केल्या. मुखार आमकां उदकाचो खूब त्रास जातले. जावं आतां तर म्हादय तर सारकी बंद जाली जाल्यार सेलावलींच्यान उदक टेस्ट डायवर्ट करूंक पडटलें. तो सालसेटी व सावथ गोवा उदकाकूय खूब त्रास जातले. आतां आमी रिझोल्युशन घेतला इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. पूण तें सरकार आमगेल्यान डबल इंजिना सरकार म्हणटाय ते केन्नाय चोयनाय. ते दुसऱ्या नदरेन चोयताय. आमी हेजे पयले नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स तेजेर ऑब्जेक्ट करून रेझोल्युशन मांडलेलें. जावं कोला लागून सगळे सावथ गोवा पंचायतीन मांडलेली. सो ते केन्नाय कन्सिडर केलें नाय तेमी. आमी जेन्ना तेंचेर पेज येयला तें ऑलरेडी इंकून काबार जातरी ते आतां लोकांक बेश्ट्या दोळ्यां पान लावपाक 2024 इलेक्शनाक नदरे दोन हे ते आतां लोक पंचायती लागीं मागता करपाक. बट वी हॅव डन आवर ड्युटी. बट विल द गव्हर्मेंट डू द ड्युटी? गोवा 365 खातीर चिंचणीच्यान रमेश नायक रावत.